गोयात इंटिग्रेटेड जीएसटी फक्त 36 कोटी रुपया आयला। पहिल्या जीएसटीच्या महिन्यात हेर राज्याबरोबर आता गोयाकूय केंद्र सरकाराच्या कॉम्पेन्सेशनाचेर निबून रावचे पडटले। आयजीएसटी भरून हाडिल्लो माल खपता तितलोच आयजीएसटी राज्याक क्रेडिट जाता। सध्या देशभर 37,000 कोटी आयजीएसटी ब्लॉक उरला। गोयचो वांटो तातूंत आसा। जुलै म्हयन्याच्या पयलीं जीएसटीच्या भयान स्टॉक क्लियर केलो। ताजो परिणाम आतांच्या खपाचेर जाला आनी जीएसटीची येणावळ पडल्या। स्टेट जीएसटी अपेक्षे प्रमाण येवंक नाशिल्ल्यान सरकाराची नजर आयजीएसटींतल्यान येवपा आशिल्ल्या येणावळीचेर आशिल्ली। मात आयजीएसटी फकत 36 कोटी आयलो आनी जीएसटीचे 141 कोटी। जीएसटी येणावळ प्रोजेक्शना परस 80 कोटी कमी आयला। इनिशियली जो आमकां फर्स्ट आयजीएसटी डिवॉल्व जाला तो 36.42 crores जाला। आनी ते कशें जाला की ऑल इंडिया आयजीएसटी जो आसा जो भायल्या राज्यांसून माल येता तेजे वरसून जो डिवॉल्व जाता, ऑल इंडिया सिच्युएशन जर पळोवंक वयशात जाल्यार तेजेर 48,070 कोटी रुपया कलेक्ट जाल्ले आनी भितरल्यान 21,000 कोटी हे इम्पोर्ट्सांच्यान येयल्ले। आनी हो कसो राज्याक थंयच्यान मागीर धाडटा की राज्यांतले जे वेपारी जो आयजीएसटीचो क्रेडीट युटिलायज करता तितलोच शेअर राज्याक येता। आतां हो जो सगळ्या ऑल ओवर इंडिया 48,070 कोटी रुपया जमा जाल्लो, भितुरलो केवळ 10,000 कोटी एप्रॉक्सिमेटली हो डिलर्सांनी युटिलायज केला आनी तितलोच तो 3,000 कोटी सेंटराक सुमार गेलो आनी 7,000 आनी ऑड कोटी सगळ्या राज्यां मदीं गेलो। सो आमच्या राज्यांचे जे टॅक्स पेयर आसात तांच्यांनी जो क्रेडीट युटिलायज केलो तितलोच आमकां पास ऑन जालो। जीएसटी लागतलो हे संदर्भ दवरून खूब जाणांनी पयलो आपलो स्टॉक क्लियर केल्लो, डिस्टॉकिंग केल्लें। स्टॉक पयलीं क्लियर केल्लो आसल्या कारणान खुबश्यो पर्चेजीस जुलायन जाल्या, पूण त्या मनान तिची विक्री जाली ना। त्यामुळे पयल्याच म्हयन्यान एक्सपेक्टेड असो आयजीएसटी येवंक ना। गोंया बरोबर हेर सगळींच राज्यां जीएसटीच्या टार्गेटाक कमी पडल्यात। सगळेच आतां कॉम्पेन्सेशनाचेर निंबून। कॉम्पेन्सेशन सेस जमा जाले ते प्रमाण गोंयांक ह्या म्हयन्याक 101 कोटींचे कॉम्पेन्सेशन येतले असो अंदाज। आनी ही जी परिस्थिती आसा ही अक्रॉस इंडिया सगळ्या स्टेटींनी हीच परिस्थिती आसा। खंयचेच अशें ना की सगळे राज्यांनी जीएसटी टार्गेट्स पयल्याच म्हयन्यान क्रॉस केले अशें। सगळे स्टेटी सध्या अशें आहा की तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळपाक जाय। सध्याची परिस्थिती पळयत जाल्यार हो जो आयजीएसटी जो अनयुटिलायज उरला किंवा अजून रिटर्न फायलिंग डेट वाडयल्ल्या कारणान कॉम्पेन्सेशन हे सगळ्या प्रत्येक राज्याक मेळटलें आनी ते आमच्या जीएसटी कावन्सिलान कालच्या हैदराबाद मिटिंगेन एश्योरूय केल्लें आसा। अदमास कितले कॉम्पेन्सेशन म्हणजे कॅल्क्युलेशन करता जाल्यार कितले कॉम्पेन्सेशन? सो कॉम्पेन्सेशन आतां जे आमकां कावन्सील मिटिंगेक म्हायती मेळ्ळा त्या प्रमाणे सादारण कॉम्पेन्सेशन दिवपाक 12,000 कोटीच्या आसपास लागतले आनी जो कॉम्पेन्सेशन सेस जमा जाल्लो आसा तो 7,800 कोटी रुपया गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन जमा जाल्लो आसा। त्यामुळे त्या प्रो रेटा हितून तो सगळ्या राज्यांक दिलो वयतलो। आतां मेरेन फक्त 58% डिलर्सांनी जीएसटी भरला। तांकांय रिटर्न्स फायल करपाची तारीख वाडोवन दीत आसात। तरीकय 80 कोटींची तूट भरून काडप शक्य जावची ना। आतां सरकाराची नजर कॉम्पेन्सेशनाचेर। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीश कुंकळेकार। घेवया एक ब्रेक।